सीएमाक विचारूंक सोदता हे स्वयंपूर्ण आमी गोवा करूंक सोदता जाल्यार हे स्वयंपूर्ण ही दादागिरी पळय वयता थिंगा दादागिरी चालू आहा कित्याक ही हे पळय पॅन्डल्स पळय आहाय ते आमी इनॉग्रेट केलेले तितून आमचो एक्स PDO आसलेलो बरो मनीस आमचो सेक्रेटरी आसलेलो हेल्पफूल कपिल नायक आनी एक गव्हर्मेंटूय ऑफिशियल आसलेलो आनी तेणी प्रॉमीस केलेली एवरी इयर तुमी हो प्रोग्राम आनी ग्रँड उडोवपा जाय म्हूण ती फोर्सान येवं न्हय तांकां आमी पंचायतीन जागो दिलेलो लास्ट टायम आतां अशें जाल्लें आहा हिंगा सरपंच ना वो वॉर्ड मेंबर ना कोणू ना सगलो आख्खो रूल दिला सेक्रेटरी कडेन वयता थिंगा सेक्रेटरी रूल करता हिंगा हे कितें चल्लें तें खबर ना तेणी लेटर इनवॉल्ड केलेली जेन्ना तुमी सांगो जाय आसलेलें तुमकां करूं मेळना म्हूण तुवें तांकां वर्बली सांगलां तुमी पेंडल घाले तेणी बाड्यांनी केलो इतली त्रास करून वीक 2 वीक जाले तेणी 1.5 लाखाचो तेंगेलो माल आहा तांकां कोण पयशे दितलो हे पयशे दितले आमी लास्ट टायम पंचायत आसलेली हे हेल्प करता तांकां पेंडल्स घालपाक बारीक बारीक कितें आमी हेल्प करताले आतां हिंगा मेंबर हिंगा फुड्यानू रावता वॉर्ड मेंबर तेजीय जाग ना तेणी येवपा जाय आसलेलें हेंकां हेल्प करपाक 17 तारखेर तेच्या पयलीं आमी 12 तारखेर वचून पंचायतीन सांगून येयलें आमी 4 जाणां गेल्लीं हांव गेल्लें रेश्मा सावंत गेल्लें मागीर संजना नायक गेल्लें आनी क्रांती नायक कोणाक सांगलें आमी वचून सेक्रेटरीक सांगलेलें की आमी 3 दीस स्टॉल लावपाचें ताणें सांगलें बरें तुमी घालात आनी तेणीन सांगलें आमकां लेटर घालपाची गरज ना तुमी घाला म्हणून तरी आसतना आमी 17 तारखेर सोमार दीस वचून आमी लेटर घातलें इनवर्ड घातलें की आनी सरपंचाकूय त्या दिसा मेळ्ळें आमी सर अशें लेटर बरयलां आमी स्टॉल घालपाची आसा चिखले सर्कला कडेन सो तुमकां हे करा सो ताणें सांगलें तुमी इनवर्ड करा म्हणून आमी इनवर्ड घातलें आनी परत सेक्रेटरी सराक वचून मेळ्ळी सो तेणी सांगलें घाला तुमी तेणी वबलीच सांगलें आमकां घाला म्हणून पण आतां तो म्हणटा ताका राती 11 सुमार 11:20 सुमार आमकां तेणी कॉल केला आनी सांगता ताका कंप्लेंट येयला ती सुद्दां ताका कंप्लेंट येयला ती वबली येयला तेणे वबली आमकां पयलीं सांगलें तुमी घाला म्हणून त्याच्या तरी आसतना आतां हे केलां आनी आमी आतां माल 17 तारखेर लेटर घातल्या उपरांत माल तयार केला 3 दीस जाले आमी माल तयार केला आनी रातच्या 11:20 सुमार काल 19 तारखेर आमकां ते सांगता की तुमी पंडल काडा म्हणून तांकां जर सांगचें आसलें तेंच्यांनी आमकां पयलीं कळोवंक जाय आसलें न्ही जेन्ना आमी 17 तारखेर लेटर घातलें तेंच्यांनी आमकां कळोवंक जाय आसलें की नाका बाबा तुमी घालूं नाका नाल्यार आमची 21 तारीख मिटींग आहा केन्ना मिटींग आहा ती तेन्ना उलोवन तुमी तेच्या उपरांत घाला अशें तेंच्यांनी सांगूंक जाय आसलें पण तेंच्यांनी आमकां कांय सांगूंक ना आनी आतां राती डायरेक्टली ते 10:30 सुमार 11:30 सुमार फोन करून सांगता की तुमी पंडल काडा म्हणून सांगता आनी आतां सकाळीं तेणी सेक्रेटरी सरान हांगासर मनशांक धाडला पंडल काडपा खातीर आनी पुलिसांक हांगासर धाडलेले पळोवपा खातीर परमिशन दिला काय ना आमचे बेश्टे ग्रुप ना एकटे सिंगल मनशाचो न्हू आत्ता सगळे बायलांक एकठांय करून नवा मोर्चा ऑर्गनायझेशन अंडर आमी केल्लो आसा सो आमी काडपाक रेडी आसा आमच्या डिमांड पळय जर आत्ताच्या आत्ता एक्शन घेवपाची आनी सेक्रेटरी कडल्यान आमकां रिटर्न दिवपाचें कोणीच तेजर आमच्या कंप्लेन हाडले ती रिटर्न दी म्हणून सांगले स्वयंपूर्ण जाय म्हणून ही जर आमी जर स्वयंपूर्ण बायलां जावपाक गेली जाल्यार ह्या आमकां त्रास कित्याक करता हें पयलीं आतां 3दा स्टॉल पयलींच आमकां स्टार्टींग BDO सरान आमकां प्रोत्साहन दिल्लें तुमी एक कितें लायव्हलीहूड स्टार्ट करा म्हणून तेजे सांगण्या वरून आनी BDO सरांनी आमचो पयलींचो सरपंच आसलेलो तेंचे प्रोत्साहन तेंचे वांगडा मेळून आमी हे सगळे स्टार्ट केल्ले हे सगळे DRD आनी आमच्या डिपार्टमेंट RDAच्या अंडर सगळे स्टार्ट केल्ले तेमी सुद्दां माटवाक सुद्दां तेमी आमकां सगळे दिता सपोर्ट सो 3 फावटी जाले हे 4थे फावटी आतां पयर 4थीक सुद्दां घातलेले कोणी ऑब्जेक्शन हाडूंक ना सेम प्रोसेस आसले कसली NOC सोदूंक ना कांय ना जाल्यार आतांच कित्याक सोदतात ते सगळे सर आनी हे राती 11:20 माटो घालून जाल्या उपरांत सगळे सांगता की काड म्हणून जाल्यार कशें शक्य आसा सर स्टॉल पयल्या गणेश चतुर्थी घातलो मागीर दिवाळेक मागीर क्रिसमसाक मागीर आतां परत आमी ह्या दिवाळेक घातले आमकां हेज्यान पयलीं केन्नाच हे ऑब्जेक्शन येवंक ना तेंच्यांनी आमकां बिंदास घालूंक दिलें केन्ना सांगूंक ना आनी हे आतां नेवीचें नांव सांगता नेवीन म्हणटा आमकां कंप्लेंट केल्या आमकां तो सांगता तुमी रिटर्न आमी तुमकां दिवंक ना रिटर्न NOC हांगासर घाल म्हणून पण तेणी कित्याक तेणी सुद्दां नेवी कडल्यान रिटर्न घेवंक ना ही कंप्लेंट ताका सांगलें आमकां कंप्लेंट हाडून दाखय म्हणून नेवीन केल्या जाल्यार आनी ह्या रोडाचे आनी हे जे हो नॅशनल हायवे न्हू हे नेवीक कितें लागता आं तेच्या नेवीच्या आहा जाल्यार नेवीन सुद्दां हांगासर नेवीच्या मनशांनी हांगा येवंक जाय बायलांक सांगूंक जाय बाबा आमची अशी ही कंप्लेंट आसा हें आतां इतले सगळे हे प्लास्टीक ही गाडी कितकी वर्सां जाली हांगासर आहा तांकां काय ऑब्जेक्शन ना मागीर आमच्या ह्या 3 दिसाच्या स्टॉलाक ऑब्जेक्शन कित्याक दुसरे कडेन खंय तरी दितले जर मागले जाल्यार परमिशन ना परमिशन पळय आतां हायवेचेर घातलें जाल्यार हायवे ऑथॉरिटीचे तुमकां NOC जाय पडटा आनी बाकीचे सगळे आतां हे आतां हांगाचे म्हाका दिसता कम्युनिदाद लँड आहा कम्युनिदादाची तुमकां NOC जाय पडटा आनी पंचायतीचे NOC जाय पडटा ही सगळे NOC आसा
जाल्यार आमकां तांकां परमिशन दिवपाक कांय ना न्हू. हे विदावट परमिशन येवन हांगासर तेंच्यांनी ऑलरेडी इन्स्टॉल केला. तांकां ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लें तुमी हांगा करनाका म्हणून इन्स्टॉल. तरी जबरदस्ती केन्ना तेंच्यांनी inform केल्लें. काल केल्लें कितल्यांक पयलीं कितल्यांक पळय कितें आसा तेंच्यांनी रातचें काल घालपाक स्टार्ट केल्लें. सो म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हेंच्यांनी रातचें घालपाक स्टार्ट केलें म्हणून तांकां पयलींच सांगलें तुमी घालनाका मागीर आमकां काडचें पडटलें म्हणून. कित्याक आमकां नेवी कडसून सारकें ऑब्जेक्शन आहा. नेवी आमकां करपाक दिना हें सगळें. हांगासर हे स्टॉल घातला पूण विदावट परमिशन फ्रॉम पंचायत. आमकां नेवी कडसून ऑलरेडी पयलींसून ऑब्जेक्शन येत आसा की बाबा हांगासर तुमी कोणाक दवरनाका म्हणून ह्या लायनीन आनी त्या लायनीन भितर. इवन हांव ग्राम सभेक सुद्दां हांव वाचून दाखयला म्हणून हांकां हांव काल सुद्दां सांगलें तुमी हांगासर घालनाका म्हणून. तेंच्यांनी जबरदस्ती घातल्या तेंच्यांनी. सो हांव तांकां रिक्वेस्ट करपाक येयल्लो बाबा तुमी आयज हांगासर हें करनाका म्हणून इन्स्टॉल करनाका म्हणून. एज यू हॅव सेड स्वयंपूर्ण गोंय म्हण हें डिसिजन घेतिल्लें चीफ मिनिस्टरान ऑन 15th ऑगस्ट 2020 लॉकडावन जाल्लें पळय तेन्ना लोकांचे जॉब गेल्ले आनी हालत खूब फायनान्शियल हालत खूब बाद जाल्ली. आनी दॅट इज हाव हे पळय सगळे आतां आमचे पळय लेडीज आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करून ते आपणाची पोट चलयता. खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात. लोकांच्यो भुरग्यांच्यो फीज पे करपाक जाय. कोणाच्यो टॅक्सी आसा तांचे कडेन इन्स्टॉलमेंट पे करूंक जायना. एक पळय फेस्टिवल येता 3-4 दिसांक ती सेल करता तातूंत तांचें पोट चलता. सो हांव पास जातालो. आय सॉ दीस प्रमोशन. आय टर्न बॅक एंड केम एंड आय इन्क्वायर्ड. म्हाका दिसता तांणी स्टॉल घाला. तांणी एक एप्लिकेशनूय केलां पंचायताक आस्कींग फॉर एप्रुवल. सो आय थिंक सो द पंचायत सेक्रेटरी हॅज टोल्ड देम अवेटिंग फॉर्मल अप्रुवल तुमच्यान घालूंक जायना. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी हो आमचो लो हो खंयसान येवंक ना भायर. कोणाचें ऑब्जेक्शन ना. सो एलाव देम. एन इन द इंटरीम जेन्ना मिटींग जातली बॉडी मिटींग पंचायत दॅट कॅन गिव अ फॉर्मल अप्रुवल. कित्याक हांगा ताणें इन्वेस्ट केला. हो माटो घालपाकूय पयशे स्पेंड केल्या. हे सगळें सामान ताणें करून हाडला दिवाळेच्यो ताकाय ताणें पयशे मोडल्या. सो इट इज नॉट रायट फॉर देम टू बी केप्ट वेटींग 21 तारीख पासून. त्या म्हणसर लोक कितें म्हणटालो अरे 23-24 आमची दिवाळी आसा हांगा घेना जाल्यार म्हाका दिसता तांचें जावचें ना. म्हाका आनीक खंय घेवनी. दे वील लूज बिजनस. सो वी हॅव रिक्वेस्टेड द सेक्रेटरी लूक फ्रॉम ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड. हो आमचोच लोक चिखलेचोच लोक सेल्फ हेल्प ग्रुप वेर रायट फ्रॉम प्रायम मिनिस्टर टू एवरीबडी हॅज बीन एनकरेजिंग self help groups. So we have requested and we are very hopeful that secretary will take a positive decision and allow them to function.